मायमोळ्या लेखा कुशिकचो वाठार बफर झोन केल्ल्यान थंय आशिल्ल्या लोकांक ताच्या घराचो विस्तार करपाक वा हेर कामां करपाक मेळची नात। ताचे खातीर सरकारान ह्या विशीं थळाव्यांक थकाय दिवपा खातीर कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी सरकारा कडेन करतले अशी माहिती मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिल्या। तशेंच मुरगांवकार कोयर वेवस्थापनाचो लेगीत प्रश्न थंय उपार आशिल्लो आसा अशी माहिती तांच्यांनी दिलेली आसा। तो वेटलँडाचो इशू आसलो तोय मिटींग येयलो तो वेटलँड आसा म्हणून तो मायमोळ्या लेकी कडेन तो आतां एक बफर झोन जाल्लो आसा। बफर झोन जाल्ल्या कारणान खुबशे प्रॉब्लेम जाला कित्याक ते लोकांची आमची घरां आसा लिगलूय आसा इनलिगल आसा थोड्यांचे जागे आसा। बफर झोन म्हणल्यार कित्याक इन फ्युचर तुका काय बांदूंक जायना पूण हें शक्य ना म्हणून आमी कावन्सिल मिटींग हाडले आनी आमी चिंतले कशें कोणाकूच त्रास जायना असो म्हणून तांकां आमी एक रेजोल्युशन घेवन दिवपा बाबा आमचे जे कोण पयले एक्झिस्टींग आसा ती तर कोण आतां नळ्यांचे घर आसा मागीर स्लॅबाचे बांदता कोण आतां जागो आहा तेणी घर बांदपाक चिंतला खंय पयशे ना म्हणून तो जागो तोच दवरला पूण तांकांय म्हणून खंय तरी सुटावो जावचो म्हणून आमी एक लेटर करतलो तांकां आनी सांगतले बाबा आमचे कोण एक्झिस्टींग आसा तांकां तुमी मातसो ते एक सुटका दिवची म्हणून। गार्बेज इशू जाले गार्बेजीचो इशू जावंक ना। गार्बेजीचो म्हणजे आतां मातशें तो एकदां कलेक्शन मातशें कमी जाता लोकांचे तुमकां खबर आहा आमच्या सायडीनसून आमी लोक काम करता आमचे स्टाफूय काम करता पूण खंय तरी एक मर्यादा म्हणून लोकांची आसता। लोकांनी तर सारकें तर गार्बेज दिली आमच्या कलेक्शन हेतून गार्बेज कलेक्शनाक जालें फुडें आनी अशें जावचें ना म्हणून हांव ते एक मागणी करता लोकांक आतां 9 वर्सां जालीं आमचो प्रायम मिनिस्टर आव्हान करता लोकांनी गार्बेज सेग्रिगेट करून दिवची। हांव आनी एकदां परत तुमच्या माध्यमांतून सांगता लोकांनी मातशें खंय तरी कॉपरेट करपाचें आमचे जे काम करता ते वर्कर्स तेय मनीस ते काय हे न्हू जानवर न्हू तुमी तांकांय मातशें खंयसर हे हाडून तांकां ती गार्बेज तुमी सेग्रिगेट करून दिवची। सोप्याचो इशू येयल्लो सोपाचो इशू म्हणजे कसो आहा तो आमी ऑलरेडी टेंडर केल्लो कोणाक आनी तो टेंडर हाय टेंडर केल्लो ताका GST लागून ते खुबशे जाले म्हणून ते कोणी घेतलो तेणी तो सोपो सोडलेलो पूण ते मापदंडा जाले आनी ते आतां आमी ते डिस्कशन जावन ताका परत आपोवन ते डिस्कस करतले कितें जालां तें।